मडगाव नगरपालिकेन अस्मिताय दीस मनोवंक तयारी सुरू केल्या। फातोडेचो आमदार मंत्री विजय सरदेसाय स्वता कामाचो नियाळ घेता। जो पळय 16 जानेवारीक जो पळय ओपिनियन पोल डे जावपाचो आसा तो इट्स गोइंग टू बी अ स्टेट गव्हर्मेंट फंक्शन आनी विच वील बी हेल्ड एट रवींद्र भवन आनी सिन्स द स्क्वेअर इज गोइंग टू बी नेम्ड एज अ ओपिनियन पोल स्क्वेअर आनी तो स्क्वेअर म्हणजे कसो जो कोलवा सर्कल तो रवींद्र भवन सर्कल द होल एरिया around it that would be called the opinion poll square. So it is the municipality function, the MMC's function, because it is within the municipal jurisdiction. So that will include unveiling of the plug, and then along the pathway on both sides we will install portraits of the legendary stalwarts who were involved in this movement. I think we have also taken a resolution today to name Pandava Kapelache opposite as Chandrakant Keni Square, because there has been a demand from prominent citizens, and I think it is befitting because he is आमचो सालसेतकार मडगांवकार a prominent citizen. आता ओपिनियन पोल स्क्वेअर म्हणटा तो बरो जावचो, ताचे खातीर आमी सारको म्हळ्यार एवेन्यू तो बरो सजयलेलो आहा, सगळ्याक नवे पेवर घाल्यात, डेकोरेटीव लॅम्प्स, हेरिटेज लॅम्प्स, एक बरो म्हळ्यार जे भशेन कांपाल पणजे आहा ते मडगांवचे कांपाल जावंक शकता, इतले आमी हे करतले आनी ऑल दीस शूड बी रेडी बाय 16. रवींद्र भवनात अस्मिताय दिसा भुरग्यां खातीर वेगवेगळ्यो सर्ती दवरल्यात। हातूंत भितर एक आसतली ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन, चित्रां काडपाची सर्त। ही सर्त 5वी ते 10वेच्या भुरग्यांक आसतली। सगळी सर्ती ऑल गोवा अखिल गोंय पावंड्यावेली सर्ती जातल्यो। दुसरी आसतली एक फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन। नाव फॅन्सी ड्रेस म्हणटा तेन्ना सुद्दां हातूंत भितर भाशणाक चड वाव आसपाचो ना, हातूंत भितर शोभायात्रा टायप जातली। ही सर्त जी जाता ती शोभायात्रा टायप जातली। तिसरी सर्त आसा इसे कॉम्पिटिशन, निबंध बरोवपाची सर्त। ही सर्त 8वी ते 12वेचे भुरगे हांचे खातीर ओपन आसा, 8 to 12 स्टँडर्ड। हो निबंध पण कोंकणीनच बरोवचो पडटलो। ह्या निबंधा खातीर सर्त आसा की निबंध हो कोंकणींतल्यान बरोवचो पडटलो। ताजे नंतर आनी एक वेगळो प्रकार आमी ही सर्त न्ही आमी रोड पेंटिंग करतले। रवींद्र भवनाच्या भायलो जो रस्तो आसा ताचें वेगळें नामकरण जावपाचें आसा, वेगवेगळे थंय ओपिनियन पोलाच्यो याद्यो जागोवपाच्यो आसात, थंय एक रोड पेंटिंग करतले आमी। ह्या रोड पेंटिंगा भितर 8वी ते 12वी ह्या वर्गांतल्या भुरग्यांक प्रत्येक शाळेक 15 भुरगे धाडपाची, 15 ते 20 भुरगे धाडपाची मेकळीक आसतली। फक्त रोड पेंटिंगा खातीर आमी सालसेतींतल्याच स्कुलांक हो मर्यादीत आसतलो। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस आनी भीमा पाटील।